गोंय काँग्रेसीन पोर्ट लिमिट्सा वयल्यान गोंय सरकाराक धारेर धरला। सरकारान बेगोबेग बंदर शिमेंतल्यान 46 लाख चौखण मीटर जागो काडून तांकां गोंय CZMP भितर समावेश करचो अशी मागणी केल्या। गोंय राज्याच्या उतराक केंद्रा कडेन वालोर आसा काय ना असो प्रश्न काँग्रेसीन केला। दर्यादेगांचे खासगीकरण करपाचे मार्गार आसा असोय आरोप काँग्रेसीन केला। लोकांनी CZMP ह्या विशीं जागृताय दवरची अशी मागणी काँग्रेसीन केला। जर केंद्र सरकारा कडेन गोंयच्या दर्यादेगांचो ताबो गेलो जाल्यार दर्या आनी न्हंयच्यो देगो काबार जातल्यो। सागरमळाची येवजण राबोवपाचो हो यत्न असो काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केला। नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा ताणें हो ड्राफ्ट प्लॅन जो सबमीट केल्लो तो रिजेक्ट केलो। आतां रिजेक्ट केलो म्हणल्यार कितें, ही कोण संस्था की एक सॉवरेन ऑथॉरिटी गोवा गव्हर्मेंट इलेक्टेड बाय द पीपल जेन्ना हो प्लॅन मांडटा ही समरीली डिसमीस करता। आतां जे उलयतले ते सांगतले तुमकां हें सगळें लिंक आसा। हे गोंयचें अस्तित्व नश्ट जातलें हें आज ही उतरां म्हजी जाय जाल्यार तुमी बरोवन दवरा। ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार BJPचो केंद्र सरकार आनी BJPच्या गोंय सरकारान दोगांनी मेळून ह्या गोंयचेर कसो अत्याचार केला तें तुमकां कळटलें। आतां सांगतालो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एका सायडीन, सागरमाला एका सायडीन, मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी एका सायडीन, 3 लिनियर प्रोजेक्ट एका सायडीन। अशें करून आमचे लोकल गोंयकारांक, फिशरमॅनांक, पोर्ट युजर्स जे ऑन द बँक्स ऑफ द रिवर म्हणजे न्हंयचे देगेर रावता ते कितले भितर पर्यंत हे ज्युरिस्डिक्शन तांचे ते एक्सटेंड करूंक सोदता, जातून स्टेट गव्हर्मेंटाचो कांय हात आसचो ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो कांय हात आसचो ना, विलेज पंचायतीचे कांय ज्युरिस्डिक्शन आसचें ना। फक्त एक ऑथॉरिटी फुडाराक कितें करपाचें तें डिसायड करतले आनी कोणाकच हाजेर रायट आसचो ना अशी जबरदस्ती करपाच्या ह्या आज स्टेजीर गोंयकारांक ताणें हाडले आसा।